साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। दोन ग्रुप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो। वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। आज गोंयांत पुराय कितें घडलें, आमच्या रिपोर्टरांनी कसल्यो बातम्यो आमकां धाडले आनी आमच्या सब एडिटरांनी तुमच्या खातीर खंयच्यो बातमी तयार केल्या ज्यो तुमकां आमच्या 7 PM बुलेटिनाक दिसतल्यो। हाचो बारीकसो एक नियाळ घेवपा खातीर आमी या आमच्या डेस्कार सगळ्यात पयलीं या आमचे रिपोर्टर जे आसा पणजेचे वर्षा आश्वेकर त्याच्या कडल्यान जाणून घेवया ताजी बातमी। गौरीश, आयज जी बातमी आसा ती म्हटल्यार पणजेन सगळ्यांकूच खबर आसतली की आल्तीन सगळीकडे रोड जो आसा बंद केलेलो आसा आनी पणजेन सगळीच कडेन जर रस्ते पळयत जाल्यार सगळीच कडेन रस्ते बंद करून दवरिल्ल्या कारणान सगळ्या लोकांक सारको प्रॉब्लेम जावपाक लागला। आनी सगळे पणजेन बंद दवरल्यान आल्तीन खंय तरी वचपाक रोड आशिल्लो आनी आल्तींतल्यान डायरेक्ट भाटल्या साकून डायरेक्ट मळ्यान म्हणजे डायरेक्ट तुम्ही हायवेक सुद्धा वचपाक शकता आसली। पूण आता तो जो रोड आसा तो फाटले कितलेशे दीस जाले बंद दवरिल्लो, पूण आता सारकोच बंद केला त्यांच्यानी आणि थंयसून गाडयो 4 व्हीलर वचपाक तर मेळत ना, पण 2 व्हीलरी ज्यो आसा त्यो खंय तरी बारीकसो रस्तो काडून थंयसरल्यान वयतात। पूण आयज आमी जेन्ना वचून थंयसर प्रत्यक्ष पळयले तेन्ना खऱ्यांनीच थंयसर सारको रोड बंद दवरला आनी लोकांक थंयसून परतून वयचे पडटा। लोक आमी जशे लोकांकडे उलयले तेन्ना लोक सांगतात की आमी इतल्या पयसल्यान म्हणजे आख्खे पणजेन भोंवून आयले आनी आतां आल्तींतल्यान आमकां जेन्ना वचपाचें आशिल्लें तेन्ना सुद्धा आमकां आल्तीन सुद्धा रोड बंद मेळटा। जाल्यार सगळीच कडेन रोड जर बंद दवरिल्लो जाल्यार सगळ्या लोकांक सारको त्रास जावपाक लागला। आनी आल्तीनच्यान डायरेक्ट तालिगांव वचपाचे जे लोक आसात ते चड करून आल्तीनच्यान वयता जाल्यार तालिगांव वचपाच्या लोकांक सुद्धा सारको म्हणजे एक भोवताडो मारचो पडटा आनी तशें वयचें पडटा। जाल्यार लोकांनी आयज अशी नाराजगी उक्तायल्या की सगळेच समज रोड बंद केले जाल्यार आमी वचपाचें तरी कशें अशें लोकांनी म्हटलें। आनी जेन्ना लोकांक सांगलें की तुमी उलयात जाल्यार लोक म्हणटात की आमी उलोवन कांयच फायदो ना, कारण म्हटल्यार सगळीच कडेन आमी उलोवन थकलेले आसा। जाल्यार हे जे स्मार्ट सिटीची जी कामां आसा ती एकदां बेगिनात बेगीन जाव म्हणजे सोंपची आनी पावसान सुद्धा कितें प्रॉब्लेम जातले ते अजून कांयच खबर ना। जाल्यार जी स्मार्ट सिटीची कामां जी आसा ती बेगिनात बेगीन सोंपची आनी सरकारान ती बेगिनात बेगीन करची अशी मागणी जी आसा ती लोकांनी केल्लेली आसा। तर पणजे आल्तीनच्यान भाटल्यांतल्यान जो रस्तो वयता तो बंद आसा। फाटले कांय दिसांसावन एक बारीकशी वाट चालू आशिल्ली, थंयच्यान दुचाकी ज्यो आसा त्यो येरादारी करताल्यो तेंची चालू आशिल्ली, मात आता तो रस्तो सामकोच बंद केल्ल्यान प्रामुख्यान तालुगांव जे वचपी जे लोक आसा तांकां सामकेच त्रास जाला। कित्याक तालिगांव वचपी चडशे रस्ते बंद केलेले आसा स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर, तांकां व्हडलो भोंवताणो मारून वयचे पडटा अशी ही बातमी आसा। खुबश्या लोकांक खबर नाशिल्ले, तांकां लागून तेंची खूब गैरसोय जाताली, थंय वचोन तांकां परतुचें पडटालें। सो हो रस्तो आता आल्तीनचो सामकोच बंद केला, तो केन्ना ओपन जायत हे सांगू शकना। आता फुडें या आमचे डेस्क उत्तेजा आमच्या बरोबर आसा, तेणी खंयची बातमी केल्या ताका विचारूया। आयची महत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज फोंड्या मालाता म्हटल्यार अंत्रूज मला 2 अपघात, भिरांकूळ अपघात जालो, फॅटल एक्सिडंट। एक म्हळ्यार पयली सकाळी एक जालो तो फोंड्या फ्लायओव्हराचेर जालो, तातून तो सेल्फ एक्सिडंट आसलो। तातून ते दुचाकी चलोवपी कुंडयचो श्रवण नायक ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले। तांणी रोडा मदीं जो डिवायडर आसा त्या डिवायडराच्या लायटीच्या खांब्याक नेटान धक्को दिलो आनी ताका लागून त्याचे तोंड जे आसा ते जमनीक आपटिल्ल्यान ताका आगताक मरण आयलें। आनी दुसरो अपघात म्हळ्यार तो पंचवाडी शिरोडे हांगा टँकर आनी कारी मदीं जालो आनी हातून टँकरान भितर बशिल्लो एक तो मोहम्मद नांवाचो दादलो ताका आगताक मरण आयलें। जाल्यार आनी हेर 3 जाण जखमी जाल्यात आनी ह्या अपघाताचो फुडलो तपास आसा तो दोनूय अपघाताचो फुडलो तपास आसा तो सुरू आसा। आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार आयज ते श्रेया धारगळकराचें प्रकरण तुमकां खबरच आसा सगळ्यांक। आयज तिका
म्हापसा आजिलो हॉस्पिटलान हाडलेली. तेणी असो दावो केलो की आपल्याक राती अस्थमाचो अटॅक येयल्लो म्हणून ताका तपासणे खातीर राती आजिलो हॉस्पिटलान हाडिल्ली. थंय तांणी बरोच बोवाळ घातलो, मिडियाक पळोवन बरोच बोवाळ घातलो. पुलीस आपल्याक सारकी कॉपरेट करिना म्हणून तांणी सांगले. जेवणात कितें वीक घालून दितात बी अशें बी तिणें दावो केला. आनी मागीर ताका ते तपासणे उपरांत ताका आतां मेंटल हेल्थ चेकअपा खातीर IPHB हांगा बांबोळे हाडल्या. आनी तिसरी बातमी आसा ती म्हळ्यार सीएमान सांगला की 2014 वर्सा उपरांत जी मया वाठारात सरकारी जमनीचेर जी घरां बांदल्या ती मोडून उडयतली म्हणून. कोणी जर सरकारी जाग्याचेर जर घरां बांदीत न्ही जाल्यार ती कशी उरची ना तेचेर बुलडोजर ते घुवणायतलेत म्हणून सांगला. त्या खातीर मया वाठारात कोणी जमीन जर घेता जाल्यार ती सारकी चौकशी करून घेवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला. ह्यो तुमी तीनय बातम्यो आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस गौरीश. तर अश्यो महत्वाच्यो बातम्यो आमकां उत्तेजन सांगल्यो. अपघाताचे सत्र गोंयांत चालूच आसा. भिरांकूळ अपघात आयचो दिसभरांतलो घडलो तो म्हटल्यार फोंड्या कुंडेच्या एका तरणाट्याक आगताक आपले जीव वगडावचो पडलो. त्याच बरोबर श्रेया धारगळकराची जी भानगड आसा म्हणजे तेचे जे प्रकरण जे आसा ते चालूच आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सुद्धा असले जे पब्लिसिटी स्टंट करता असले एक्टिविस्टांचो निषेध केलो. तरी आसतना जी श्रेयाची धुडगूस आसा ती चालूच आसा. तिका आतां बांबोळे IPHB नेला मेंटल चेकअप करपा खातीर. सकाळी तिका अस्थमा अटॅक आयलो म्हणून तिणें एक स्टंट केल्लो. आजिलो हॉस्पिटलान तिका म्हापशा व्हेल्लेले. तर अश्यो ह्यो बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. आतां फुडें या आमच्या डेस्कार आमच्या बरोबर आसा ऐश्वर्याक विचारुया. आयज सकाळी मोपा विमानतळा लागसार आशिल्ल्या धारगळ पंचायतीच्या कार्यालया मुखार एक म्हस मेल्ले अवस्थेत दिसून आयली. आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार मडगांवांत चालू आशिल्ल्या फेस्ताची फेरी आनीक 2 दीस वाडोवन दिवची अशी मागणी करीत फेरयेच्या स्टॉल मालकांनी शुक्रारा मडगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांची भेट घेतली. मात हायकोर्टाच्या आदेश आशिल्ल्यान आनीक फेरयेचे दीस वाडोवंक शकनात म्हूण मडगांव नगरपालिकेचें म्हणणें. मडगांवां चालू आशिल्ल्या फेस्ताची आनीक 2 दीस फेस्त वाडची अशी मागणी आसा. आता फुडें आमच्या बरोबर संजनान खंयची बातमी केला ताका विचारूया. आता ड्रायव्हिंग परवान्या खातीर तुमकां RTO ऑफिसान फावटी मारच्यो पडच्यो ना. खंयच्याय ड्रायव्हिंग स्कुलांतल्यान तुमकां लायसन मेळूं शकतलें. मात खंयच्याय म्हणजे ड्रायव्हिंग शाळेंतल्यान तुमकां ड्रायव्हिंग परवानो मेळचो ना. ते लिगली म्हणजे अप्रूव्ड आसपाक जाय. सरकाराच्यो अटी पुराय करपी ड्रायव्हिंग स्कुलांकूच लोकांक वाहन चलोवपाचो परवानो दिवपाक मेळटलो. ज्या ट्रेनिंग सेंटरा कडेन उण्यांत उणी 1 एकर जमीन आसा आनी चारचाकी दुचाकींचे प्रशिक्षण दिवपाक ते हे जमनीचो वापर करता अशा सेंटरांकूच हो परवानो दिवपाक मेळटलो. तशेंच केंद्र सरकारान कांय अटी सांगिल्ल्यो आसा त्यो अटी तुमकां वाचून दाखयता. ड्रायव्हिंग सेंटरान सगळ्यो सुविधा आसपाक जाय. वाहन चालक प्रशिक्षकां कडेन डिप्लोमा वा पदवी आसप गरजेचें आसा. प्रशिक्षण दिवपी मनशाक उण्यांत उणो 5 वर्सांचो प्रशिक्षण अणभव आसपाक जाय. प्रशिक्षकाक फंडामेंटल बायोमेट्रिक्स आनी IT सिस्टमाचे गिन्यान आसप गरजेचें आसा. ह्यो अटी पाळपी प्रशिक्षण केंद्राकूच ड्रायव्हिंग लायसन्स दिवपाचो अधिकार आसा. रस्त्यार अपघात जावचे न्हय हे खातीर सरकारान RTOच्या हेर नेमांतूय कांय बदल केल्यात. ते अशे सरकार बेगीनूच टप्प्याटप्प्यान 9 लाख पोरणी सरकारी वाहनां रद्दींत उडयतले. चड वेगान वचपाची ख्यास्त 1000 ते 2000 रुपया मजगती वाडोवपाची शक्यताय आसा. भुरग्याची पिराय 18 वर्सां सकयल आसल्यार आनी नेम मोडल्यार ताच्या पालकां कडल्यान 25,000 दंड घेवपाक शकता. तशेंच भारत सरकारान ड्रायव्हिंग लायसन्साच्या नेमांत अशे खूब बदल केल्यात. 1 जून सावन हे नवे नेम लागू जातले म्हणून तुमी गाडी सवकास चलोवची. तशेंच गाडी चलयतना सीट बेल्ट हेल्मेटाचो वापर करचो. इतलेंच. तर संजनान खूप महत्वाची बातमी सांगली. जे लायसन काडपाक आमकां फावटी मारच्यो पडटाल्यो वचून RTOन त्या आतां लायसन काडपा खातीर RTOन फावटी मारची पडची ना. जे ड्रायव्हिंग स्कूल आसा थंय आमकां लायसन घेवपाक शक्य जातले. पूण कांय अटी आसा जे कितें ड्रायव्हिंग लायसन्स आसतले प्रायवेट तांकां केंद्र सरकारान तशेंच सरकारान कांय अटी दिल्लेल्यो आसा. हो जो लायसन्स चेंज करपाची जी आतां अटी लागू केलेली आसा तसोच फाटीं सुद्दां एक कायदो आसलो फौजदारी कायद्यान लेगीत कशे गुन्यांवकारी जे पळोवन वयता भायर तेंचे सुद्दां आळो हाडपा खातीर हो जो कायदो आशिल्लो तो खूप महत्वाचो आशिल्लो. तशीच ह्यो ज्यो आतां आमकां आमच्या सब एडिटरान तुमकां ज्यो बातम्यो सांगल्या त्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां आमच्या 7 PM ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळट्यो. पळयत रावात गोमंतक TV. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें. आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन एक ग्रुप आसा त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद असलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.